कोतारली सांग्यार सोमारा कॅनलात पडून 57 वर्सां पिरायेचो प्रकाश गांवकार सोंपलो. कॅनलात बॅरिकेड नाशिल्ल्यान कॅनल धोकादायक जाला. ह्या पयलीं ह्या वाठारांत खंय असल्यो घडणुको घडल्यात. आणि हांगा डेली आमी सगळ्या गव्हर्मेंटा सगळ्यांक सांगलेलें आहा, हांगा कॅनलाक बुडोवन सगळे 10 वर्सां भितर एक 10-15 जाण तरी मेले. डेली आमी सांगत आसा गव्हर्मेंटाक, अजून एक्शन काय घेतना. आणि हांगा सगळी शाळेची वाट ही आमी कॅनला वयल्यान जाता आणि सगळी बारीक भुरगीं शाळेंत वयता. त्या कारणान एकटे जर कोणाक भुरग्याक दुखोवन वयता पडले जाल्यार ताका वयर काडपाक कोण आसना. डेली काय कोण पेरंट्स भुरग्याक घेवन पावोंक शकना. त्यामुळे आमी आतां फाल्यां बी आमी सगळे हांगा सगळे रस्त्यार येवन आमी सगळो रस्तो ब्लॉक करून हांगा आमी शाळे खातीर भुरग्यां खातीर आडयताले सगळो रस्तो. आमकां हांगा ब्रिगेडीन कितें तरी घालपाक जाय म्हणून. हेजे पयलीं तुमी मिनिस्टराक WRD मिनिस्टराक बीन सांगलें म्हण आयकलां. WRD मिनिस्टर हांगा फाटीं इनॉग्रेशन आसलें 1 वर्स पयलीं, तेन्ना मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर ताका बी सांगलें आमी. तेणी ते येई जे आहले पळय ताका सांगलें करून दी म्हणून. अजून काय तेणी एक्शन काय घेतलें ना. 2 वर्सांनी काय एक्शन घेतलें ना तेणी. कितें आसा शाळेंत भुरगीं जीं वयता बारीक तांकां सुद्दां धोका आसा काय कितें? धोका आसा कितें आतां बारके भुरगीं हेवटेनीत आनी एकमेकाक वयता भुरगीं एकमेकाक दुखळिता आनी एकांची दुखळिता एकांची कॅनलां पडलीं जाल्यार आमकां ते मातशी हे सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान एक हाफ किलोमिटराचें आमकां दोनी सायडीच्यान रेलिंग लावन दिवचें अशें आमी जेन्ना हांगा सुभाष शिरोडकर हांगा येयल्लो उजगाटना तेन्ना हांवें प्रश्न मारलो सुभाष शिरोडकाराक. तेन्ना म्हणपाक लागलो ओके आपूण करून दिता म्हणपाक लागलो. म्हणून अजून काय 2-3 वर्सां जाय तरी खबर 3 वर्सां जाली 3 वर्सां जाय तरी अजून काय हेचेर एक्शन घेतलें ना. हांगा वर्सान वर्स एकटो कोण तरी मरत आहा. ही एक्शन मातशी सांबाळून घेवची. रेलिंग नासल्या कारणान सगळी दुर्घटना. हय रेलिंग ना हांगा सध्या रेलिंग ना. एक हाफ किलोमिटर दोनी सायडीच्यान लावन दिवपाचें शाळेच्या भुरग्यांकूय लागून दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.